22 ऑगस्टाक जावपी 124व्या सप्ताहाच्या तयारेच्या फाटभुंयेर मुरगांव नगरपालिकेन खासा बसका घेतली। ह्या वेळार सप्ताहाच्या काळात पार्किंग, सीसीटीव्ही, येरादारीची हालचाल, स्टॉल आनी वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली। ह्या वर्षी सप्ताक 22 तारखेक गेलेलो आनी 124 इयर्स जाता ह्या सप्ताकाक। आनी आयज चेअरपर्सन म्हणून हांवें कॉल आउट केल्ली मिटींग डेप्युटी कलेक्टरसून आनी सगळे ऑथॉरिटीचे येयले। 2-3 काय आमचे RTO आनी PWD येवंक ना, 2 मिस करून बाकीचे सगळे येयलेले आनी आमचे बरेचशे डिस्कशन जाले हेच्या बद्दल। डिस्कशन म्हणजे सप्तकाची फेरी म्हणजे आमची स्टॉलां वास्कोन हे शहरान जाता, एक सिटीन जावप कारण म्हणजे कंजेशन, गाडयांचो ट्रॅफिक हे बीन वाडलेलो आसा म्हणून त्रास जाता। म्हणून आयज सगळ्यांक सांगून ट्रॅफिकाक पासून आपण सगळे उलयल्ले कशे सप्तक हो आमी घडयतलो म्हणून 7 दिसांचो सप्तक म्हणून सगळ्यांनी उलोवप जालें। मागीर ट्रॅफिकाचे आमी उलयले, प्लस आनी इन्स्पेक्शन करतले ट्रॅफिकाचे। मागीर PWD उलयले, मातशे रस्ते आमचे खंय खंय जे खणलेले आहा ते तांकां तो पॅचर हाडून ह्या 4-5 दिसांनी ते खणके पुरोवपाचे ते उलयले आसा। सेकंड थिंग आमचे डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आमी उलयला, पूर्ण मुरगांव शहरान लोकांगेर सप्तका दिसा सैरी येता, ते सैरी खंय काळोखान तांकां लायटी बिटी ना, ते सगळ्यो आमचे खांबे जे लायटी पेटना त्यो तेंच्यांनी लायट पेटोवपाच्यो सप्तकाच्या पयलीं। तशेंच आमी PWDक सांगला वॉटर टँकर सप्तकाक जाय पडटा। जे स्टॉल वाले आसा तांकां टॉयलेट बिलेट ना, तांकां शिपयार्ड, गोवा शिपयार्डाकूय आमी सांगला एक 8-10 मोबायल टॉयलेट प्रोवायड करपाक। तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला ते एवरी इयर करता म्हणून आनी आतांय करतले म्हणून। मागीर सेकंड थिंग आमची म्युनिसिपालिटीसून आमी कितें प्रोविजन कितें करूंक शकतात ते सगळे गार्बेज कलेक्शन ते आमी प्रोवायड केला। प्लस सेकंड थिंग पुलिसाक सांगले आमी CCTV तांकां खंय जाय पडटा, मोबायल टावर जाय पडटा, मोबायल टावर तांचे 10 मोबायल टावर जाय पडटा म्हणजे ते आमी बरोवन घेतलेले आसा आनी तांकां CCTV दिवपाचे प्रोवायड केल्या। तशेंच सिटी कावन्सिलर शमी साळकरान क्वेश्चन केलो कित्याक न्यूली रिनोवेट गार्डन केल्लेले, ते गार्डन खंय ना खंय पाड पडपाक जायना म्हणून ह्या टायमाचेर कोण नाका ते लोक रातचे बसता आनी वाट लायता म्हणून थंयसर आमी एक वॉचमॅन दवरपाचो ते आमी ठरयल्ले आनी पुलिसांकूय सांगला आमी पेट्रोलिंग करपाची म्हणून, थंय अनवॉन्टेड थिंग जावपाक जायना म्हणून। Today's meeting with MMC was regarding Saptak, and in that we have requested MMC to clear the ground in front of Tanya Hotel, where last year also we had done the parking. So या फावटी हांवें तुमकां रिक्वेस्ट केला की आनी मातशें क्लीन करचें, तातूंत we can increase the capacity of parking near Tanya Hotel. तशेंच Tanya Hotel ऑपोजिट जो बान आसा त्या बानाचो सुद्दां they have said that they will allow for 2-wheeler parking म्हणून, सो तो एक आमकां एक्स्ट्रा मेळटलो 2-wheeler parking। तशेंच हांवें रिक्वेस्ट केला KTC कडेन एक KTCचो एक्झीट रोड जो आसा भायर सरपाचो विच इज नॉट इन यूज, थंय सगळे ग्रास आनी प्लांट्स वाडिल्ले आसा ती मातशी क्लियर करची आनी वी कॅन पीपल कमिंग फ्रॉम न्यू वाडेम और डाबोलीम सायड, चिकालीम सायड, they can park their vehicles over there and walk towards the Saptak. Sir, he side since there is a road closure between IOC and HPCL, FL Gomes Road, road closure asa because of the construction work. So सगळो ट्रॅफिक स्वतंत्र पदाचे डायवर्ट जाता फ्रॉम MPD Institute. So I have already requested MMC की ह्या फावटी खंय फर्निचर जे लायता ते लावपाक दिवचे न्ही, that will cause traffic congestion, and to which they have said they will discuss on this matter.